दाबोळे विमानतळाचेर फ्लायटीतले सामान वाहूपी 200 लोडरांनी मंगळारा काम बंद दवरले। विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी एंट्री पास इश्यू करपाक कळाव लायतात, ताका लागून लोडराक कास्तीक जाता। एअरलायन्साचे लोकूय पिट्टात म्हूण लोडर सध्या बेजारल्यात। दाबोळे विमानतळार वेगवेगळ्या एअरलायन कंपन्यां खातीर सुमार 200 कामगार वावुरतात। हे लोडरांक पयली म्हयन्याचो एंट्री पास मेळटालो, मात आता दर 3 दिसां उपरांत तांकां पास घेवचो पडटा। लायनीन उबे राविल्ले कडेन पास करपाक वेळ लागल्यार एअरलायनाचे अधिकारी तांकां एबसेंट घालतात। पयली भशेन म्हयन्याचे पास दिल्यार लोडरांची चूक नासतना पगार कापपाची परिस्थिती येवची ना। भुरग्यांक ते वचपा दिसा सुद्दां ते काम हे पास करपाक हांगा लायनीक रावता। आमी हे पासाचे लायनीक रावपाचे काय आमी काम करपाचे? हांगा पासाचे लायनीक रावला टायमार तो आमी वयर फ्लायटी कडेन पावंक ना, आमकां थंय एबसेंट। तो पेमेंट कोण दितलो आमचो? हे कित्या लागून करता हे 3-3 दिसा पास? आमकां नाका ते 3-3 दिसाचे पास, आमकां दिता म्हयन्याचे 6 म्हयन्याचे वर्साचे पास दिया। सकाळी रावले काय सांजे पास मेळटा आमकां। लोक भुरगे जेनासतना सुद्दां कामाक वयता। सगळे झेरॉक्स डॉक्युमेंट सगळे लावपाचे लागता, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, हे कितें आयडी प्रूफ, हे कित्या म्हणून कांयच करना, आमकां कित्या म्हणून सदयता? पास करपाक उशीर जाल्यार विमानांतलो म्हाल देंवोवपी लोडरांक त्या दिसा कामार घेनात। एक कारणां काडून वगीच पिट्टात। पासा लागून बी रावले सुद्दां बेगीन येवन डॉक्युमेंट बी पयलीं दिले न्हू जाल्यार हे कितें करता, पास जावना, हेंगे मिस्टेक न्हू जावन जाल्यार आमकां 3-3 दीस एबसेंट घालता। कित्या लागून घालप ते एबसेंट? आमकां एबसेंट घालता, आमकां हे करता, पेमेंट कट करता ते। म्हयन्याचो पास करपाची पद्दत बंद करून 3 दिसांचे पासाची पद्दत कित्याक घाल्या हाची जाप मेळची म्हूण आमी एअरलायन्साच्या अधिकाऱ्यांक विचारले, मात एअरलायन्साचो एकूय अधिकारी उलोवंक तयार ना। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। अन्न सुरक्षा विधेयक गडबडीन पास केलां। पास करचे पयलीं केंद्रान राज्याक ताची सारकी माहिती दिवंक ना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हळां। हो कायदो चालीक लावपाचेरय ताणें दुबाव उक्तायलो। हें विधेयक आपल्याक बरें समजूंक ना, विधेयक मूळ हेतू साध्य करूंक पावतलें काय ना हें आपल्याक कळना अशें पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयलें। बेजिकली हातूंतल्यान ते कितें अचीव करूंक शकता सोदता पळय तें म्हाका बरें लक्षांत येना। सोडून आतां सदर्न स्टेट्स ऑल गिव दीस ऑलरेडी तांदूळ बी 1 रुपयान दितात ते सगळ्या राज्यांनी दितात आनी हातूंतल्यान ते कितें करूंक सोदतात तें म्हाका सारकें लक्षांत येना। त्यामुळे सिन्स वी हॅव नॉट बीन ब्रीफ ओनली दॅट लेटरां फक्त धाडटात आमकां, प्रत्यक्षान कांयच ब्रीफ न केल्यामुळे हांव हातून सांगिना, इग्नोरन्सान सांगिना, आय एम रियली कन्फ्यूज हाव टू इम्प्लिमेंट इट। म्हणजे ह्याच्या बाबतींत कन्फ्युजन आसा। हय, कारण उरलेल्या लोकांनी कितें करपाचें, कोटा कितें जातलो हाजें एके वटेन आश्वासन थंय दिता आनी पत्रां आमकां वेगळीच येता न्ही। हांगा पत्र येता ते म्हणून फक्त 5.5-6 लाख लोकांक बेनिफीट मेळटलो। पयल्या लोकांनी कितें करपाचें तर मागीर बरें क्वॉन्टिटी वाडयली तुवें, त्या पयलीं फॅमिलीक 10 आशिल्ले न्हय, सो सादारण आमकां 3 ते एक्चुअली कोटा 6,000 टन सुमार आमकां तांदूळ, 5,800 कितें तरी टन तांदूळ मेळटालो। तो जर तो आमी 3,000 फॅमिलीक डिस्ट्रिब्यूट केलो BPL बी काडून जाल्यार सादारण 10 ते 15 किलो आमकां फॅमिलीक दिवपाक येता। आतां फॅमिली कमी करून तांच्यांनी लाखाचेर हाडल्यो किंवा 1.25 लाखाचेर हाडल्यो, पूण क्वॉन्टिटी वाडयली। समजा 1.5 लाख फॅमिली एलिजिबल आसा जाल्यार 15 दुणे 30 आनी जवळ जवळ 4,000-4,500 टन ऑलरेडी लागता। इवन इफ दे कीप द कोटा सेम, अदर्स कॅनॉट बी गिवन। मुख्यमंत्री पर्रीकारा उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेय पर्यावरणवाद्यांचेर तिडकलो। पर्यावरण करतात पूण एकूय झाड लायनात अशें वक्तव्य प्रतापसिंग राणेन केलां। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या होंडा 70 जाल्ले जाहीर सभेत तो उलयतालो। सोमारा मंगळारा फ्रंटाच्या वास्को आनी होंडा सभा जाल्यो। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान 29 तारखेर पणजे महामेळावो दवरला। ताका लागून फ्रंट सध्या गोंयभर जाहीर सभा घेवन लोकांनी महामेळाव्याक येवचे आनी मायनिंगा खातीर सरकाराचेर दबाव हाडचो म्हूण यत्न करता। फ्रंटाची मंगळारा होंडा सभा जाली। कर्नाटका भशेन गोंयची मायनिंग केस ना, हे सरकारान सुप्रीम कोर्टाक पटोवन दिवचे आनी कायदेशीर मायनिंगा खातीर यत्न करचे अशें मत प्रतापसिंह राणेन उक्तायलें। मायनिंगांतल्या लोकांनी शांतीकायेन शक्ती प्रदर्शन करचें म्हणूनय राणेन सुचोवणी केली। कर्नाटकान जे चलतालें आनी गोंयांत चलतालें म्हणजे खूब फरक, जमीन आसमानाचो फरक आसा। काही लोक आमच्या सगळीं सुद्दां पर्यावरण म्हणून बोब मारपाची संवय जाली। अरे पर्यावरण एक झाड लावन मोकळो जो मनीस फकत पेपरार पडलो, हेची तुलना कर्नाटक वांगडा करूं नाका। गोंयचो निवाडो जाता तितले बेगीन न्यू मायनिंग सुरू जावंक जाय। फ्रंटाची सोमारा सांजे वास्को सभा जाल्ली।
गोंयान मायनिंग चलताले तेन्ना मिनाची हिस्पा भायर निर्गत जाताली हे पर्यावरण मंत्रालयाक कशें कळूंक ना? तेन्ना मंत्रालय न्हिदो काडटाले काय कितें असो प्रस्न बार्जवाल्यांचे संघटनेचो अध्यक्ष अतुल जाधवान सभेन केलो. From 43 million tons, we went to 46 million tons, and from 46 millions to 54 million tons. म्हाका अजब दिसता की हे सगळे जेन्ना एक्सपोर्ट जाता तेन्ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट दिल्ली काय तांकां खबर नाशिल्लें की गोंयचे एक्सपोर्ट मायनींग कोटा तांणी कितें दिल्लो तो. जर तांणी जर 20 मिलियन टन मायनींग कोटा दिल्लो जाल्यार मायनींग एक्सपोर्ट जाले कशें? दिशान परब आनी उदय परब प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.